दीस आयतार जुलैची 19 तारीख 2026 संध्याकाळाचो 16वो आयतार. पहिले मसाप जाणवायाच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 12 वोळ 13 वोळ 16 तावन 19 पर्यंत. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें आनी ते न्याय निर्णय करूंक नाय म्हणून दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ. सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लाबयता. लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेदना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं बोव वर्तो जाल्यारी मोवाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे खुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीकपण मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हणून तांकां दाखोवन दिलें. पातकाचें प्राचित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवोसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 86 5 तावन 6 9 तावन 10 15 तावन 16. श्लोक. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो तुका उलो मारतल्या थंय दयामायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. श्लोक. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो. सर्वेस्परा, तुका नमान करूंक सर्व राष्ट्रां मुखार सरतलीं. तुज्या पांयां पडून तुजें नांव वाखणतलीं. कित्याक महोन्नत आनी महत् कार्यां चलयता तो तूं एकलोच. वय, तूं एकलोच देव. श्लोक. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो. पूण तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. लांब सुस्निकायेचो देव तूं. सदां दयाळ आनी विश्वासी तूं. तर म्हाका धडकन पळय, म्हजी दया कर. श्लोक. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो. दुसरें मसाप. सा पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसाप अध्याय 8 वोळ 26 तावन 27 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमचे अस्खतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमच्या खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे घुट जण आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्घ दितां. कित्याक सर्गींच्या राज्याचे घुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वोळ 26 तावन 43 पर्यंत. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलें. पूण सक्कड न्हिदोन आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोंपून गेलो. पालवी फुटोन कणसां येतना नेरे दिश्टीक पडलो.
तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वोंपलें न्ही, तर तांतूं नेर खंय तो न्हयलो? धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय हें, तर आमी वचून तो हुमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगता तुमी गोवी हुमटिशात. लुवणपर्यान दोनी सांगता वाडूंक सोडा. लुवण्या वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलों, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुपयान भरा. आनी एक वोपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचें राज एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एका सासवा बिया बरी. निजाय कितें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वोपार सांगली. सर्गीचें राज एके स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरसिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर सांगती जेजू वोपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वोपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें तें. वोपारी वापारून हांव उलयतलों. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. तितल्यार लोकांक धरतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन, शेतांतल्या नेराची वोपार आमकां सोडोवंक सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वंपता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपतालो दुस्मान देंवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतले देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय कर्ण उज्यांत लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक व्हरतल्या सकटांक आनी खोटेपण आदरतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी जळटले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बसार एकलो चड आमाल पियोन मस्त करांदाय करतलो. सांगाती पळयणारी कंडक्टरा लागीं म्हणालो, 16 वर्सां आदीं विमानाचेर सिगरेट सेवनाक परवानगी आशिल्ली. सिगरेट कंटाळतलो एकलो विमान रावय, हांव देंवतां म्हणालो. ताका गगनसखी म्हणाली, तुवें विमान मुखल्या निलदाणांत देंवता वरेग सोंसणिकायेन रावचें पडटलें. थोड्या वर्सां आदीं अमेरिकांत थोडीं पोस्टरां पळोवंक मेळ्ळीं. हो संवसार रावया, म्हाका ह्या संवसारांतवन देंवन दुसरे कडेन वचचें. ह्या संवसारांत जावच्या सबार तरांच्या पिशेपणांक लोक कांटाळटा. झुजां, अणुबाम, परिसराची देसवाट इत्यादी. गोवंपले कडेन नेर कशी आयली? देवान रचतना सर्व बरें आशिल्लें न्ही. खोटेपण खंय तावन आयलें? संवसारांत खोटेपण आसा म्हणून हो संवसार सोडून वचोंक जाता गे. काळोखाक दुरसोवच्या बदलाक एक वात पेटय म्हणून एक सांगणें आसा. एक वात पेटयल्यार सगळ्या संवसाराक पुरो गे. पूण हरी एकल्यान तुजे बरी एक वात पेटयल्यार सगळ्या संवसारार उजवाड जाता न्ही. सासवाचें बी भोव ल्हान पूण व्हड रूख जावंक शकता. पिठांतलें भोव थोडें खमीर सगळें पीठ फुगोवंक शकता. संवसारांतल्या खोटेपणाक हांवूय कारण जालां. पूण मनीस नेर आसले बरी न्ही. नेर बदलना पूण मनशाक बदलूंक साध्य आसा. आमकां सगळ्या संवसारांतलें खोटेपण काडूंक जायना. पूण म्हजें तें आसचें
वायट सोडणं बरेपणां दवरूंक साध्य आसा न्ही. आमचे अस्खतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. पूण कितेंच प्रयत्न करिनासतना खोटेपणून जिणयेची वाट जावन विंचलेल्यांक जिणयेच्या केरीक लेख दिवंक पडटलें आनी जिणी बदलूंक तेदळा वेळ आसचो ना.